सुरवातीक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 5, A11. देवा तूं आमचो ओरूम. प्रामाणीकपणान चलून तुजे मुखामोळ बगूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. ही कल्पना आयज आमी साद्या काळाच्या 15व्या आयतारा दीस मनांत धरून तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत धरून ह्या मिसाचीं जी खेरीत इंतेसां आसात ती आमच्या मनांत हाडया आनी आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. दोळे धांपया आनी आमचे इंतेसांव कितें आसा तें मनांत हाडून आतां आमी ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. भयणीन आनी भावनो, आमी देवाचें उतर आयकलें म्हणटोच तें शात्ती पावल्या बगर वेचना. पूण आमी कितें आतां हांगसर आसलीं की ना, आमी आपलेपणान जियेता म्हणटोच आमची चिंतना येणें तेणें आसता. आमी म्हणटा आमकां देवाचें उतर आयकूंक जाय, पूण आमचें जिवीत आमी थाऱ्यार हाडूंक ना. आनी थाऱ्यार हाडूंक जाय जाल्यार एक सोंपो उपाय आसा. तुमच्या सुस्काराक तुमी हाजीर जावशात तर सगळें एका जाग्यार येता आनी मागीर सुस्कारांतल्यान आमच्यान जें आमी आयकता, जें आमी पळयता ताका हाजीर जावंक जाता. आयज आमकां देव तेंच सांगतलो तर आमी आतां हे भाशेन जिवंक ना जाल्यार आमच्याच राटावळींनी आमी पडोन आमी कशे भाशेन जिवंक जाय तें कळोंक ना. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया, सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजांत थावन हें मागणें म्हणून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें आमी मागया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारी देवतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Somia kakut kor, Somia kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Somia kakut kor, Somia kakut kor.
आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटा. महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेल्ये. तू संसाराचे पाप काढाय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमची मागणी ऐकून घे. महिमा देवाकून स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेचे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. महिमा देवाकून स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. मागुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाबा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमचे जिणेचे चाळींत क्रिस्ती बावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी वो बावार्थ थीर कोत्ता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरफ मळबात तावन पडटात आनी बेश्टी तुंय परतून चडनात, बगर भोंपणारांक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी किर्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बगर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शाती पावयता. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जावं दी. थोडें बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. म्हणुया, थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें. प्रितुमेक तूं बेट दिवंक येताय, तिचेर तुजो पावस घालताय, सुबामपणान तिका सुफळ करताय. दाणो गोठो आमकां मेळोसो करच्याक देवाची न्हंय उपोट भरून व्हांवता. जबाब, थोडे बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. अशी तूं करताय जमनीची तयारी, कोसळल्लीं शेतां तूं उदकान भरताय, जमीन एकसारकी सपाट करताय. पावसाच्या शिवरान ती भिजयत रावताय, तिच्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. जबाब, थोडे बी बरें जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें.
तुज्या बरेपणान वरसभर आमकां मेळटात फळां, तुजीं पावलां पडटात थंय, सगळें जाता सुफळ पिकाळ. पडीत जमनीर पुर्यान भरपूर मेळटा चोरो, दोंगर पर्वत आनंदान नेटवल्यांत. जबाब: थोडे बी बरे जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. हिंडाच्या हिंड मैदानार व्हळांनी गंवाचो भाताचो शिंगार, संतोसान उलासता गायता सगळो संवसार. जबाब: थोडे बी बरे जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. बागेंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, ह्या कालाचे कोश्ट आनीक आमी उगडापे करची आसा ती मोहिमा हाचे भितर कसलीच सोर करूंक जायना अशें आमकां दिसता. कित्याक देवाच्या भुरग्यांचे प्रकाशनेक आख्खी रोशना अंतरेकून अंतरेकतात. आख्खो आपलो शेवट शाती पावोवंक तिच्यान नेजो जालें तें रोशनेची कशी न्हय, पूण देवानूच अशें केलें. तरी आसतना रोशनेक बरोवचो आसा तो देवाच्या भुरग्यांच्या मोहिमेंत स्वादीकपणांत वांटो घेवचे पासत ती कुसडेपणाच्या बांदपासांतली सुटची आसा. आख्खी रोशना बोलवंतेराच्या वायटांत आसलेल्या परी आजून पर्यंत कश्टावता म्हूण आमी जाणा. आनी रोशना न्हय पूण आत्म्याचे प्रथम फळां घेतलेली आमी आमकां कुडींतली सुटची वाट पळोवन आमीच भितर पिरगोवन आसा. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. उदकाराक उबी रावया. बीन देवाचें उतर आनी जेजू तो ओंपी, जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. सर्वेस पर तुमचे सावे आसूं, तुमची सोबे असो. मादेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्या देगेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जमे ताचे सरशीं आयले की तो एका ओड्यार चडून बसलो. सगलो लोक दोडीर रावलो आनी ताणें तांकां वेपारींनी सोबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वोंपी वोंपूंक गेल्लो. वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें केलें. आनी दुसरें कोडपी जमनीर पडलें.
थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किरलोलें, पूण वत येतूच करपोलें आनी पाडां नात म्हणटूच सुकलें. हेर बी कांट्यांनी मदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून धरलें. हेर बरें जमनीर पडलें आनी ताका पीक जालें, एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Konkani tuka Christa. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचे अणभव एकामेका बरोबर वेगवेगळे आसतात. आमी कितें म्हणटा, हांव हाचे बरोबर रावल्या उपरांत म्हाका बरें दिसता. कित्याक लागून? कित्याक हांवें सांगलां पळय तें समजून घेतलां ताणें, ताका लागून कोण तरी म्हाका समजून घेता, हाका लागून म्हाकाय बरें दिसता. आनी दुसऱ्या बरोबर अशें घडटा की आमी उलयतना आमकां थोडी चिंतना आमची स्पश्टपणी आमकां दिसती पडोंक लागता आनी आमच्या प्रश्नाचे सुटावे मेळटात. आनी म्हणटा आमी वय ताचे बरोबर रावन म्हाका बरो सल्लो मेळ्ळो, म्हणजे एडवायस मेळ्ळो आनी ताका लागून म्हाका बरें दिसता. थोड्या बरोबर आमी रावलीं तर आवय म्हाका नाका पुरो जाता, म्हाका आनी ताचे बरोबर रावंकूच नाका. कित्याक लागून? ती सारकी उचांबळ, हांवें कितें सांगलां तें वेगळेंच कितें केलेलें आसा, म्हाका समजूंक ना आनी आनी म्हजेर आनीकूय कितें उडोवंक लागलेलें आसा आनी हाका लागून म्हाका तांचे बरोबर रावपाचें नाका. थोड्या जाणांक आमी पयलीं म्हणटच भियेता, तांची चडशी रावत ना, आमी पयस वता, हे सायडीन वता ते सायडीन वता. अशें आमच्या जिवितान घडटा न्हय. तें कित्याक लागून? कित्याक आमी भितरल्यान आपल्यापणांत रावता वो देवपणांत रावता, तातूंत आमकां असल्या अणभवांतल्यान समजोंक लागता. जांचे बरोबर आमचें जिवीत अदीक बरें जाता तें देवाच्या उतरा प्रमाणें आमचें आनी तांचें जिवीत आसा. तो थंयसर शुभां फळां आमकां मेळटात. आमी आनंदांत देवाक कारगां दिता आनी आमचें जिवीत अदीक बरेपणान जियेता. असलें आयज आमकां देवान कळीत केलेलें आसा. तो आपलें उतर सदांच आमचे सुरक्षीत धाडटा, पूण आमची तयारी ना. आमी तें आयकना. तुमी म्हाका सांगात, आमी मागण्यांत रावली म्हणटत केन्ना तरी आमी देवाचें आयकता? आमी आमचेंच सांगता जालें काबार, पूण देव आमचे कडेन उलयता. तो आमकां प्रश्न केलेले आसा वो आमचो गोंदळ आसा तो कशे भाशेन सोडूंक जाय तो आमकां दाखयता. कित्याक तो जिवन जेजू आमचे बरोबर आसा. कसो आसा? आत्म्याच्या पावंड्यार. आमी हिंच्या पावंड्यार जियेता तर फकत आमच्या चिंतनांनीच आसा वो आमच्या भावनांनी. आमी भिरांतीन आसा वो रागान आसा वो तळमळीन आसा, ही आमची भावना. पूण कित्याक लागून घडटा? कित्याक मनान सगळें स्पश्टपणी आमकां दिसती पडना. असलें घडलें की ना आमी जाणो जावया की हांगसर आमचें आपलेपण आसा आनी आमच्या आपलेपणाक लागून हें आमकां समजना. हांगसर आमकां देवाची मदत जाय. हाका लागून आमी कोणायशी वेता. आनी खूब जाणां आमची गाडयांगेर वेतात, थंयसर तांकां सुटावे मेळटले म्हणून. ते मागीर तुमकां बरें आयल्यान म्हणटात हांगसर चल काडया तुमचें आतां. हे भाशेन जाता आमचे मदें. पूण आमी तो देवाशी आयलेले हांव
जाल्यार देव आमकां सगळें सांगता पळय तें कळोन आमचें जिवीत आमी बरे भशेन जियेतले आहल्या म्हणत पळयात कितें कोत्ता पळय तें आमी कशे भशेन आमीच आमकां गोंदळांत घालता. अशें जालें की ना आमी सगळीं आमची चिंतना भावना पयले सुवाती तांकां हाजीर जावंक जाय. आनी हाका लागून सुरवातीक तुमकां हांवें सांगलें तुमच्या सुस्काराचेर तो तुमी ध्यान मन लायशात जाल्यार तुमच्या चिंतनांनी कितें घडटा तें तुमकां दिसती पडोंक लागतलें. नाजाल्यार कितें जाता ही चिंतना आमकां आपल्या ताब्यांत कोता आनी हिचोर वता तें आमी नको. आमी ताचे चिंतनाचे गुलाम जाता भावनाचे गुलाम जाता. ताका लागून तांकां तर आमी हाजीर जावंक जाय सुस्काराक हाजीर जावंक जाय. सुस्काराक कित्याक हाजीर जावंक जाय? सुस्कार जावन आसा देव कळ्ळें. उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां सांगलां ताच्या नागपुड्यांनी देवान सुस्कार घातलो आनी तो जिवी प्राण जालो. हो सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी देवाचें जिवीत आमचें सगळें हे परी आसा. सुस्कारांत आतां आमच्यान ताका हाजीर जावंक जाता ओ ताका सोडून आमकांच हाजीर जावंक जाता. हो सुस्कार म्हजोच म्हणून हांव घेता पूण मागीर हांव नको पर्यंत तो सुस्कार घेता म्हणून तो आपशींच घेता आमी पूण आमकां जाय पळय तशें मागीर आमी चिंतनांनी आसता. आनी हे भशेन आमचे मदें अंतर घडटा. लागीं येना आमी पयस पयस वेता. हाका म्हणटा एलियनेशन. म्हणजे आमी आमकांच वळखना आमीच म्हणटा कितें जाता तें हांव नको. हय हें हाका लागून. ताका लागून आमी तर सुस्काराक हाजीर जायत आमी मागण्यांतूच रावता. आनी सुस्काराक हाजीर जाली की ना जेजूक हाजीर जावंक जाय. आनी हे भशेन तर रावत जाल्यार ताचे वरवीं आमकां सगळें दिसती पडटा आनी तो आमकां सगळें सांगता. आमी ताका हाजीर ना. आमी आमकां कितें म्हणूंक जाय तें म्हणटा तो आसा थंयसर पूण ताचें आयकना आमी. हे भशेन आमचो संबंद आमी एकामेकाचें कांय आयकना आमी आमच्यानूच सांग कित्याचें कितें मागीर म्हणटा ताका लागून आमकां बरें दिसना. आमी शांतीची मनशां आसत तर जाल्यार दुसऱ्यांक आमी शांती हाडटले. आनी शांती आमकां कशी मेळटा? आमी भितरल्यान गोंदळांत ना. आमचो गोंदळ सगळो आमी जेजू सगळें दवरलेलो आसा आनी ताका लागून आमकां स्पश्टपणे सगळें दिसती पडटा. हे परी आमी पातकान जियेना. पातकान म्हणजे कितें? देवा विरेत जियेता. आनी हाका लागून आमी बरेंपण दुसऱ्यांक दाखयना ना म्हणून आमकांय. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो दर दिसा हांव सकाळची 5 ते 6 सकाळच्या हांव मागणें तुमचे पासून दाखयता कशे भशेन करूंक जाय पळय तें. आमी सगळे जाण मागणें कोत्ता पूण वयल्या वयर. ताका लागून वयल्या वयर जालें की ना आमकां सांगलां तें खोडपार रस्त्यार कांट्यांनी पडलेलें आमचें जिवीत जाता. वयल्या वयर सगळें नाका जाल्लें. पूण आमी तर बरी जमनीत आमचें जिवीत जिवंक जाय जाल्यार सुस्काराक हाजीर जावन देवा सगळें आमचें जिवीत दवरलें की ना तो मागीर सारकें तें थाऱ्यार हाडटा. आमकां सगळें स्पश्टपणी दिश्टी पडटा. ताणें आमकां सांगलां दोळे आसून तुमकां पळोवंक जायना कान आसून तुमकां आयकूंक येना. कशें येतलें तर? आमी हाजीरूच ना जाल्यार. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो तें म्हणणें तूं सकाळीं हांव कोत्ता पूण तुमच्यान केन्नाय 1 वरभर मातशें आयकूंक जाता कित्याक हांव ती प्रॅक्टीस घेता तुमचे बरोबर. आनी शेवटी सगळें आमकां दिश्टी पडोंक लागता आनी आमी मागीर बरी जावंक लागता. दुसऱ्यांक समजून घेता. आमी आपलेपणांत ना आमी देवपणांत आसा म्हणटच देवा सारकी आमी जाता. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात म्हणून ताणें सांगलां. तर आमी ताचे भाशेन एकामेका बरोबर आसतल्यां तांचें आयकतल्यान तांकां समजून घेतल्यान तांकां जेजू सगळें उतर दितल्या. आमचीं उतरां न्हय. आमच्यान आमकां कांय दिश्टी पडना पूण तो आमकां सांगता पळय तें आमी आयकून दुसऱ्यांक सांगलें की ना तांकां शांती मेळटली तांकां बरेंपण मेळटलें आनी हे परी आमचें जिवीत सुफळ जातलें आनी आमी बरी बरी वस्तू करूंक लागतले. आमकां लागून न्हय ताका लागून कित्याक तो आमचे बरोबरच आमचे भितर जियेता. इतलो लागशिल्ल्यान तो आसा. पळयात सुरवातेक ताणें आमकां आपल्या सारकी सुस्कार घातलो आनी आमकां आपल्या सारकी केली
पूण हें आमी वगडायलें. आतां पोत्तून बावतिजमा वरवीं ताणें आमकां पोत्तून ताच्या एकवटान दवरलेली आसा आनी तो आमचे भितर जियेता. न्हयच ताचें जिवीत आनी स्वरूप आमचे मदें आसा, पूण तोय आमचे भितर जियेता. पूण आमी हिचो ताका हाजेर आसा. हाका लागून आमचें मागणें असलें जावंक जाय भयणीनो आनी भावांनो. आनी तुमी पळयतल्यात कशे भाशेन सायबीण मांय ताका सदांच हाजीर जावन हांव चाकर, तुजें सगळें म्हज्या जिवीत आसा, तूं तें तुका जाय पळय तशें वापर, हांव तुका सहकार करतली, कित्याक ही कृपा तूंच म्हाका दिताय. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत बरें जातलें. आमी बेश्टीच नाका जाल्लीं कोत्ता आनी आमचें जिवीत वयर सकयल कासावीस कोत्ता आनी शांती आमची बिगडयता. तर हें करपाची गरज ना. सगळीं जाणां रातची 5 मिनट जेजून जशे भाशेन आपलें जिवीत सगळें आपल्या बापायक ओपून दिलें. रातभर मागीर तो ताच्या आसन्यांत आसलेलो आनी सकाळीं उठून ताका एकवटान जियेलो. तेच भाशेन आमचेंय करया. हांव चड वगत सांगिना, 5च मिनट. तुमकां घडीक फुरसत आसचेना 5 मिनट पर्यंत दिवपाक, पूण तुमी तर कोंत घेशात आनी प्रत्येक मुणयेचेर सुस्कार घेवन जेजू 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 म्हणून भितर आसा तें सगळें भायर काडून ताचें दवरशात. आनी ताचें नांव सापसुपें घेवं नाकात. ताणें आमकां मानामेंतान सांगलां, सर्वेस्पराचें नांव सापसुपें घेवं नाकात. अर्था बरीत हें भितर आहा तें सगळें ताचेर दवरया. आनी तो तें काडून उडयतलो, आमकां शांती दितलो. कित्याक ताचे शांतीन तो आमकां भरून आमचें जिवीत तो भितर आसा म्हणटूच तो उजवाडाक येतलो. हें सगळें काडलें की ना, ही साय पळय आसा आमचे दोळ्यांचेर आनी जिविताचेर, ती गेली की सगळें स्पश्टपणे आमकां दिसती पडटलें. आनी सकाळीं ताका एकवटान कित्याक रावंक जाय? रातभर ताणें आपलो वावर केलेलो आसा आमचे सगळे. आमी एक नवी रोजना सकाळीं हें पावलून आमकां सांगलां, जी कोण क्रिस्तांव सगळें आसा ती एक नवी रोजना. अरे रातची तर आमी ताका एकवटान न्हिदोंक गेले जाल्यार हे परी सकाळीं उठली की ना 4-5-6 वरां ताचे बरोबर सारलेलीं आसा न्हय. तर सकाळीं आमी एक नवी रोजना ताका एकवटान रावली की मागीर पळयतल्यात बॅटरी आमची मोबायलची चार्ज करना जाल्यार आमकां ती वापरूंक जायना. आमी आतां जेजू सगळें चार्ज जाल्लेली आसा, तो आमचें सगळें आसा. प्रत्येक सुस्कारान आमी सगळें ताचें सगळें धरून चलतल्या, आयकतल्या, पळयतल्या, सगळें करतल्या. आनी हे परी स्वर्गांत तशें संवसारांत आमचें सगळें घडटलें. हें आमी आमच्या बापान सदांच मागता. ही देणी आमकां हितूच मेळिल्ली आहा. तर कित्याक मेळना? कित्याक आमी हाजीर ना म्हणून. हें हाजीरपणाचें मागणें तुमी पत्करात आनी तुमचें जिवीत खरेपणी शांतीन आमी सारूंक लागतल्या आनी सुफळ पीक आमी दिवंक लागतल्या. आमचें न्हय तें देवाचेंच पीक आमचें सगळें उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया, ताका हाजीर जावया. पळयात, प्रत्येक सुस्कार घेता तो देवूच आमचें सगळें घेता. पांयाची बोट आसा थंय जोत्तान तकली मेरेन आमी बरोवन येता. ताका हाजीर जावयात. सगल्या सांद्यांनी कुडीच्या, मनाच्या आनी आत्म्याच्या सगळें भितर आहा तितलें भायर काडया ताच्या नांवान. सापसुपें घेवचें न्ही, पूण जेजू जेजू म्हणून सगळें भितर आहा तितलें भायर ताचेर दवरया. भितर दवरी नाकात. हें घेवन कांयच आमकां बरेंपण फावो जायना. तोच बरो आहा तितलो पडो आमकां. बाकीचें सगळें तो आमकां दितलो. ह्या भावार्थान बरवाशान ताच्या मोगान आमी आमचें जिवीत सारया. सुस्कार भायर सोडटाना हें सगळें ताचें दवरलें की ना, तो आमकां दुसऱ्या सुस्कारान हें सगळें नितळ करून निर्मळ करून आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. आनी त्या भायर आपलें आनिकूय बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटलो आनी आमकां हें सगळें दिसूंक लागतलें. कित्याक तो आमचे भितरूच आसा आनी तो परजळूंक लागतलो आनी आमकां शांती, गोठाय, समाधान सगळें घडटलें. वो भावार्थ जेजूनच आमकां दिलोलो आसा. बाप कोण पळय तो ताणें आमकां शिकयलां. कोणूच बापाशी वचना बगर जेजू वरवीं. आनी ताणें सांगलां, हांव तुमकां शारुती पाठयतां, तो तुमकां सगळें कळीत करतलो. वय तो शारुती आमचे बरोबर आसा. जेजू बरोबर आसली की ना, पवित्र त्रित्वी आमचे बरोबर आसा आनी आमी केन्नाच एकसुरी ना. देव आसा जाल्यार सगळे आमचे बरोबर आसा. तर आतां आमी उबी रावन आमचो हो भावार्थ उच्चारया.
सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट दुसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निखपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण जिवंक जायत्यो आडखळी येतात असल्या वेळार देवाची खुशी सोदून काडूंक सगळ्या आडखळींची जोयत व्हरूंक ह्या मागण्यांतल्यान कृपा मागुया. कुटुंबीक जिविताची शिकवण दितना आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणेचेर लक्ष दवरूंक आनी ही देवाची येवजण पाळूंक आपले पोरजेक आदार करूंक तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणेचें म्हत्व समजून आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी बऱ्या वावराक तेंको आनी सहकार दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबान घोव बायलेन देवाची खुशी कितें तें सोदून काडून भुरग्यांक जल्माक हाडूंक देवान फावो केल्ली स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण पाळूंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. लग्नाची तयारी करतल्यांनी स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण शिकयतात तेन्ना ध्यान मन लावन ती शिकूंक आनी आपल्या लग्नीक जिवितांत ती पाळूंक तांकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमची खासगी मागणी आतां देवा बापा मुखार मांडया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. स्वर्गींच्या बापा दर एक कुटुंब तुजेंच देणें म्हूण वळखून आमी तुका आर्गां दिता. भुरगीं कुटुंबाची गिरेस्तकाय आनी खुशालकाय ही खुशालकाय दर एका कुटुंबाक तूं दिवंक सोदताय तेन्ना एके घोव बायलेन स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण वेव्हारांत घालूंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागला. तुजी खुशी जाल्यार आमच्या मागण्यांक कान दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 34 C15 देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी सबाब दिला. सबाब सौदी जिविताचो मोग
तुझी मोर आमची देवता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयाशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपोदितार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कल्याण सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाची स्वयंपाक तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय, पूण सोडवण आमा मनशांची आमचे सारक्या एकल्यानूच करची मनशान ओगडायली इश्टागोत्तूची जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं खूद मनशान परतून जोडची. येवजण तुज्या मोगाची, तातूंत अदीक परजोडटा मोहिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उद्देशी देवदूतांचो सगळो दलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखाणटा वयर स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पर तू. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावे येतात ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साश्णीक करोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी हे काशींतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो येशू पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दरमेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरचुडी तुमकां मोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरिये देवाची माय सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. तो आमकां सदांच एकवटून आसा कित्याक ताचे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा तर ह्या आसण्यात ताच्या भाग घेवन सगळीं आमची इंतेसां आमचे पासत आनी हेरां पासत जी उबारलेली आसा आनी जाणीं आमकां मागण्यांची मदत विनंती केल्ली आसा आनी जी कोण आमकां बरेपण दाखयता ताका सगळ्यांक आमच्या काळजांत धरून आतां जेजूच्या एकवटान आनी ताचे पवित्र आत्म्यान भरून म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवच्यान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोयांचोर आखातांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक पडले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोवमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोडशिलो कोडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया पेज नंबर 68 D38 सोम्या जेजू ये ये.
सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासणांक तुझे येवजण जाले आमचे मोदे बिराड करचे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये मनशा सोयबान कातो जालोय चाकरा रुपान दिश्टी पडलोय आमची पातकां काडून उडयताय शांती तुजी आमकां वाटाय सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये पवित्र आत्म्यान आमकां भरताय बापा सारकी आमकां करताय बापूय तुजी आमी सगळीं दिरान आयल्या तुजे सोरशी दोळे धांपून जेजू आमचे भितर आसा आमची कुडींत न्हय मनांत आनी आत्म्यांतूय आसा तर आमच्या काळजांत तो जियेता कुडींत मनांत आत्म्यांत ताका आमी आजीर जावया देव आमचे भितर आसा आनी तो आमचे सगळें सदांच आसा म्हणून तो आमकां ही खात्री दिवंक आयला तो ताच्या एकपणांत आमचें जिवीत सारया न्हयच आतां पूण सगळो गोत तो आमचे भितर आसा म्हणून ह्या आसण्यांत ताचे आमी सदांच भाग घेवन आमचें जिवीत जिवया मागुया सुर्गीचे बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणात आमी वांटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडोव हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मातसुकत बसात सगल्यांक हांव दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा आमचे सांकिस्तांव क्वायर्स टिशा
मिडियाचें काम आमचे वॉलंटियर्स आनी हेरां तुमी आनी बाकीचीं ह्या मिसान वांटो घेतात पळय तीं घरांत आसात पडून आसात प्रवास करतात असल्यांक सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग डे म्हणून हो समरुमलेलो आसा. आमची मिसां हांगसर आयताराची 2-3 आसतात. 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9-15 इंग्लीश भाशेन. हेरां दिसांनी 2च मिसां 7 आनी 8. 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. हें सगळें तुमच्यान आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल ह्या यूट्यूबाचेर ओ ॲप ओ वेबसायटीचेर तेंच नांव तुमच्यान पळोवंक जाता. खूब वस्तू आमी तिचोर घालीत आसा. तर हें म्हजें मागणें म्हणटा पळय तेंय तुमकां तिचोर मेळटा. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान आमकां नांव दिवंक जाता. आमच्यान तुमकां तें हें धाडूंक जाता लिंक धाडूंक जाता तुमकां. तर आमी नोयना आनी फेस्त सांत इनासाचें 22 जुलायाचे सुरू जातलें आनी 31 म्हण हितून फेस्त आसा ह्या म्हयन्याच्या. हो फाटल्यान पुतलो आसा तो सांत फ्रांसीस शावेराचो न्हय, सांत इनासाचो. ताका अणभव जेजूचो मिसांतल्यान घडटालो तो कोमियांव आनी तो थिंचोर जेजूक अणभवता आनी पवित्र त्रित्वेक तो पळयता. तो अणभव ह्या इगोर्जेन घडटा म्हणून ही इगोर्ज आदीं इगोर्ज जेजू क्रिस्ताची म्हणून आसलेली, चर्च ऑफ जीजस. मागीर ती आमी बॉन जेजू म्हणून दवरलेली आसा आनी तिचो धाकटुलो मिनीन जेजू घातलेलो आसा. पूण आदीं ती ते भाशेन आसलेली. तर ताचें फेस्त आमकां लोकांक सांगलें की ताका सकाळचें येवंक जायना, येवपाक त्रास जातात आनी सांजेचे त्रास जाता कित्याक बसी आतां तितल्यो नान. ताका लागून आमी 2च मिसां दवरल्यान 7 आनी 8. आनी आयताराचें म्हणून 9-15 आसतलें. आनी फेस्ताचें 2च मिसां दवरल्यान 7 आनी 8. 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. आनी ती व्हडली मिसां कशी आमी त्या दिसा समरूमतेल्या. ह्या नोयनाच्या दिसांनी सांजेचे मिसां आसची नान. आतां सांत कायतान पास्टरल इन्स्टिट्यूट थिंचोर लागींच आहा देवाडे वेताळा. थिंचोर आतां सांत कायतानांची नोयना स्टार्ट जातली 29 थान 7 पर्यंत ऑगस्टाचे. तर सकाळीं 7 नोयनाचे मीस आनी मागणे आसतले आनी फेस्ता दिसा 2 मिसां आसात 7 आनी 9. हिंदी मीस दर म्हयन्याचे दुसऱ्या आयतारा दीस ते सायडीन निकरांक आसता. ते मनांत दवरात. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं, तुमचे सोवे आसूं आनी सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगीन कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ती शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 96 F22 तुजो 2 परगोटणार कोर.
bar korta soyuloita toy have to kubor koto toy priti to shinavaru Sorvespora deva moja kurpitso ado